बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बापा तुका अर्गां मोहिमा आणि दिनवास आमच्या दर एकल्याच्या जिविताच्या देण्या पासत बापा आमी तुका अर्गां दिता बापा आयच्या दिसा पासत आणि आमकां फावो जाल्ल्या दर एका बरेपणा पासत बापा आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुका आमी अर्गां दिता तुज्या मोगाल पुता जेजू पासत जो आमचे पासत कुर्सार बोली जालो आणि आमकां सुमूर्तीच्या शिरापांतली आमकां सोडून काडली. बापा आमी तुका अर्गां दिता तुज्या मोगाल पवित्र आत्म्या पासत जो आमचो शारोती जेजून जे कुर्सार आमकां जोयत जोडला ते जोयतीवून जिवितान जिवंक तो आमकां आदार करता. बापा आयज भाव विन्संट जे आमकां शिकयता ती तुजी शिकवण पवित्र आत्म्या तूं आमकां शिकयता. पवित्र आत्म्या तूं जाण आमच्या काळजाचे आवडे आणि तूं आमच्या एक एकल्याक कितें गरजेचें तें तुका ओळख आसा. पवित्र आत्म्यान तूं आमकां शिकयता. आमचे ओत्मीक कान उगड आणि हे उतराची आमकां सोजमणी घेवंक तूं आमकां आदार कर. हे मागणे आमी कोता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. आमेन 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 आमेन. जेजू कारका. जेजू कारका. जेजू कारका. म्हणटच कोणाक गोवायकी हा दिवपाक आयज गोवायकी हा एनी टेस्टिमनी. कालच्या बुधवारा दिसा आमी कसली शिकवण केल्ली तुम्ही जाणा आमी कसली शिकवण केल्ली ती. होय मागण्या होय शिकयतालो ब्रदर तो. मागण्या विशीं आमी शिकताले. मागणे जावन आसा कितें मागणे जावन आसा मागणे कितें जावन आसा कशें मागणे आमी कशें करूंक जाय. मागणे आमी देवागे उलो आयकपाचो. आमी उलोयल्या न्हू पूण आमी देवागेले थाड आयकपाचो. देव आमकां कितें उलयता तें आमी आयकपा जाय. सारकें म्हणटच दोनूय वाटांनी आयकपाचें. दोनूय वाटांनी सारकें. मागणे म्हणल्यार कितें मागणे म्हणल्यार भासाभास. भासाभास कित्याक आमी मागणे करता जाल्यार आनी आमच्या मागण्यांनी भासाभास ना जाल्यार आमी मागणे करता ना. इतली वर्सां आमकां सोजमणी आसली की मागणे म्हणजे कितें पेर्स करपाचो नोवेना करपाची ज्या भाशेन आमी आमचे मशीन चलता न्ही आमचे वॉशिंग मशीन वा आमचो मिक्सर चलता आमी मातशी कितें उतरां उलोवंक जाय. आमी कितें तरी म्हणूंक जाय. टायम काडून मातसो वेळ काडून कितें तरी म्हणलें जाल्यार हें जावन आसा आमचें मागणें. हें जावन आसा आमचें मागणें. पूण आतां आमकां कळ्ळें देवाच्या उतरा वरवीं की मागणें म्हणल्यार भासाभास आनी आमच्या मागण्यांनी भासाभास ना जाल्यार आमी बरें करतले आमचें तोंड बंद दवरून. आयकतात तुमी भाव तुमचे भयणीनो. आमच्या मागण्यांनी भासाभास ना जाल्यार म्हणजे आमी उलयलीं मागीर आमी वेळ काडून तांचें उतर आयकोंक ना देवाचें उतर आयकोंक ना. तो उलयलो आमी आयकोंक ना तर आमी कितलीं उतरां उलयलीं तें मागणें जालें ना. पोदेर पासून येयलो जेजू कारका. जेजू कारका पळय आतां पळयात जेन्ना पोदेर येता आनी तो थंयसर पों पों करता आनी तुका उणें जाय जाल्यार आमकां पाव जाय आतां रातीक आमकां पाव जाय जाल्यार उणें जाय जाल्यार आनी पोदेर कित्याक पों पों करता तो म्हणटा हांव येयलो. ज्या लोकांक उणें जाय पाव जाय पोयो जाय वसात हांव तो येता. हांव पावलो घरा तुमच्या हाडटा तुमकां पोयो आनी उणें हाडटा. तेच भाशेन जेन्ना हांव तोंड उक्तें करता म्हज्या सुर्गेच्या बापान तें मागणें आयकोंक जाय. पूण
ते मागणे ताणे आयकोपाक म्हजे मागणे कशें आसूंक जाय? देवाच्या उतरांतल्यान. सारकें बाय नेटी, एक्झॅक्टली. जेन्ना हांव ताचे कडेन हांव मागणें करता, हांवें मागणें ताच्या उतरा प्रमाणे करूंक जाय. कित्याक फकत जेन्ना हांव ताच्या उतरा प्रमाणे तें मागणें करता तेन्नाच की तो तें मागणें आयकता. आयकतात बाब भयणीनो तुमी? हय ब्रदर. आयकात बरे भाशेन. मागणें म्हणल्यार भासाभास. पूण हांव म्हणटा बरें भासाभास जाल्यार हांव उलयतां. म्हाका जाय ताणें हांव उलयलो, हांव उलयतां, तेजे उपरांत तो उलयतलो हांव आयकतलो. हांव कमेंट्स करतां, हांव मागणें कमेंट्स करतां. पूण म्हजें मागणें ताच्या उतरा प्रमाणे न्हय. हांव ताका सांगता, सायबा हो म्हजो गोरकार, ही म्हजी बायल, ही भुरगीं, ही शेजारी म्हजी, आनी ही म्हजी सासूमाय, आनी तो सायब म्हजो कामाचेर इतले त्रास करता, अशें तशें. हांव सायब म्हज्या सोनीच्या बाबाक हांव कितें सांगता, जें तो ऑलरेडी जाणो, तो जाणो ह्यो सगल्यो वस्तू. पूण हांव मागण्यांनी ताका सांगता की तूं म्हजें आयक, तूं इतल्या लाखांनी लोक हा, इतलो वजारांनी लाखांनी लोक हा, आनी तुका सगळ्यांचे आयकोपाक आनी सगळ्यांचे त्रास तुका सजमणी मेळपाक म्हाका जाय. तुका मागण्यांनी म्हाका सगळें सांगपाक तुका. हांव ताका आतां कितें सांगता, हांव म्हजी परिस्थिती कितली वायट हा ती, म्हजी परिस्थिती कितली आतां त्रासान हांव बुडलां, ताका सांगपाक म्हजी गरज. आनी हें हांव मागण्यांनी सांगता. हें मागणें हांव विचारता तुमकां, हें मागणें तो काय नको, तो देव. पूण ताका कितलो लोक हा, कितलो लोक मागणें करता, कितलो लोक ताका सांगता आपले करून. आनी म्हाकाय जाय मागण्यांनी ताका सांगपाक की म्हजे त्रास इतले आहात, आनी देखून हांव मागण्यांनी ताका सांगता. हें मागणें ना. आमी कितें आमी पळयलां कालचे फावटी मातुवाचो 6-20 व 7-8 म्हणटा, आमी ताका कितें आमच्यो गरजो मागचे पयलीं तो आमच्यो गरजो पयलोच जाणो. He knows what we need even before we ask. म्हणजे तो आमच्यो सगल्यो गरजो जाणो, तो सगळें जाणो. पूण तो म्हणटा जेन्ना तूं म्हज्या कडेन येताय, तूं तुजें काळीज जें आतां म्हज्या पुताच्या काळजान भरलेलें आसा, हें नवें काळीज हा, म्हज्या पुता भाशेन जाला, त्या ओतम्यान तूं ये आनी आतां म्हजें उतर म्हजे कडेन उलय, म्हज्या उतरा प्रमाणे म्हाका सांग. समजा हांव तुमकां एक उदाहरण दितां. समजा आमच्या कुडीन कसले त्रास जाल्या, कसली दूख हा, पाटीन दूख हा, पोटान दूख हा, तकलेन दूख हा, हेडेक हा, पांयांनी दूख हा, नेरवांनी दूख हा. हांव देवाक म्हणटलो, सायबा म्हाका पिकोवणी दी. अशें जातलें म्हजे मागण्यान तो म्हाका पिकोवणी दितलो? हांव जेन्ना येता ताचे कडेन आनी ताका हांव मागतां, हांव कशे भाशेन मागता ताका? बाबा तुकार घा, जेजूच्या गायनी हांव बरो जालो. आदी फुडें आर्गां दिवपाचें. पयलींची पेद्रूची 2:24 म्हणटा की जेजूच्या गायनी आमी बरी जाली. ताणें कुर्सार आमची सगळी पातकां घेतली, आमचो सगळो पिडारो उबारलो, सगळे त्रास तो भोगलो. आतां जेन्ना हांव जाणो ताणें कितें केलां म्हजे पासत, हांव ताचे कडेन येता मागण्यांनी आनी म्हणटा, बापा आर्गां तुका, कित्याक तुज्या पुताच्या गाया वरवीं हांव आतां बरो जालो. म्हजें मागणें दिनवासनीचें, म्हजें मागणें आर्गां दिवपाचें, म्हजें मागणें न्हय जेजू म्हाका दी, म्हाका दी, म्हाका दी, अशें कर तशें कर. कित्याक ताणें सगळें केलां, म्हणटच आतां नव्या करारान जेन्ना हांव मागणें करतां, हांव तोंडें उक्तें करतां, मागणें करतां, हांव मागणें
आर्गां आनी दिनवासनीचें करता. कित्याक म्हज्या जेजून हें सगळें म्हाका घडोवन हाडलां. म्हणटच हांव जेन्ना मागणी करतां, हांव देवा कडेन दिनवासनीचें आनी आर्गान दिवपाचें मागणी करता, कित्याक ताणें सगळें म्हाका घडलां. आयकात म्हजे भाव म्हजे भयणीनो, हें हांवें मागणें केलें कित्याक तें मागणें ताचें उतरां प्रमाण हांवें म्हजें मागणें केलें. पूण भयणीनो म्हज्या, देवाक नाका म्हजे कडेन उलयलो कित्याक मागणें जावन आसा बासाबास, होय की ना? होय होय ब्रदर. म्हणटच हांवें आतां म्हज्यो गरजो सांगल्यो. आतां गरज म्हाका तो कितें सांगता तें आयकोपाक. कित्याक हांवें म्हज्योच गरजो सांगल्यो आनी तो कितें सांगूंक सोदता तें हांवें आयकोंक ना जाल्यार हांवें मागणें करूंक ना. होय, ताचे उतरा प्रमाणे हांवें मागणें केलें, हांवें दिनवासनीचें मागणें केलें, हांवें आर्गां दिवपाचें मागणें केलें, हांवें ताका कितें मागलें ताचे उतरा प्रमाणे, बरें हा, तें मागणें केलें. पूण देवाक जाय हांवें कितें केलें ताका. आतां आयकात, तुमी सगळीं जाणा की सालू म्हणून एक मनीस आसलो, तो मागीर पावलू जालो, होय की ना? होय ब्रदर. पावलू जावचे पयलीं तो सालू आसलो, सॉल आसलो. आतां कितें घडटा, सालू एक बरो मनीस आसलो. तो पळय, तो पाटकी न्हयलो, तो बायल्या फाटल्यान धांवनासलो, तो सोरो पियेनासलो, तो सिगरेट पियेनासलो, तो दुसऱ्यांचे त्रास करनासलो. तो फकत एक फारीसी आसलो, तो देवाच्या मोगान आसलो. पूण देव कोण तो ताका आजून सजमणी नासली. म्हणटच जेन्ना ताका कळ्ळें की हे सगळे क्रिस्तांव लोक, आतां हे भावार्थी लोक आतां हे जेजूच्या नांवान आतां इतले हें करतात, बडबड करतात, तो कितें करूंक लागलो? तो आतां क्रिस्तांवांक जिवेशी मारूंक लागलो. कित्याक ताका आजून पासून क्रिस्तांव कोण म्हूण, जेजू कोण म्हूण आजून ताका सजमणी नासली, होय की ना? होय ब्रदर, सारकें. आनी आमी जाणो की तो दमास्कास जेरुसलेमांतल्यान दमास्कास वचपाचो आसलो, वाटेर आसलो. कित्याक तो थिंचर पावून त्या लोकांक बोणकोणीन घालून तांकां जिवेशी मारपाक तो थिंचर वेतालो. आनी कितें घडटा, जेन्ना तो त्या वाटेर आसा, एक उजवाड येता आनी ताका त्या जेन्ना तो चलता उजवाडांत, तो आतां उजवाडाच्या दोळ्यान पडटा, तो जमनीचेर पडटा आनी ताच्या दोळ्यांनी काळोख येता आनी ताका दिसना आतां. एकदम उजवाड, इतलो उजवाड आसलो आनी त्या उजवाडान जेन्ना तो पडटा, तो आतां तोंड उक्तें करता आनी म्हणटा, कोण तूं सायबा? कोण तूं सायबा? आनी त्या वेळार एक आवाज ताका म्हणटा, हांव जावन आसा जेजू, हांव जावन आसा जेजू, तूं म्हाका त्रासान घालताय, तूं म्हाका जिवेशी मारूंक सोदताय, तूं म्हाका खूब त्रास करताय. आतां हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो, सालून जेजूक पडयल्लो ना. 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 जेजू कितें वायट केल्लें ना. ना. पूण जेन्ना सालू जो लोक क्रिस्तांव आसलो, ज्या लोकांनी एक नवो जल्म घेतलेलो, आतां जेजू तांचे भितर आसलो, पवित्र आत्मा तांचे भितर आसलो. आतां कोण हा तांचे भितर? जेजू हा. आनी तो आतां क्रिस्तांवांक, भावार्थी लोकांक जिवेशी मारपाक तो दमास्कासच्या वाटेर आसलो तेन्ना जेजू ताका मेळटा आनी तो म्हणटा, तूं म्हाका त्रास करताय, तूं म्हाका जिवेशी मारूंक सोदताय, तुमच्या लोकांक. तो म्हणना म्हज्या लोकांक वायट करताय, तो म्हणटा तूं म्हाका त्रास करताय. म्हणजे जेन्ना कोण एका भावार्थी वा एक क्रिस्तांव कितें वायट करता, तो कोणाक वायट करता? तुका आनी म्हाका वायट करता, वा जेजूक वायट करता? जेजूक कोता. आमचे भितर जेजू हा तेक कोता. आनी कोणाक जेजूक वायट करूंक जाता आनी जिकोंक जाता? जेजू आजून पासून एकूय झूज शेणोंक ना. हांवें दिसलें की खुर्साक जेन्ना तो मेलो
की आता तो काबार जालो तो शेणलो म्हणून. तुझ्या भयणीनो आनी म्हज्या भावान भयणीनो तुका विचारता तुमकां सांगता, जेन्ना आमी भावार्थी खरेपणी आमी भावार्थी खरेपणी आमी क्रिस्तांव बेश्टे आमी इगोर्जेक वेता म्हणून आमी तेज करता म्हणून आमी मागणी करता म्हणून आमी बुधवाराच्या दिसा देवाचें उतर आयकूंक येता म्हणून आमी क्रिस्तांव जायना. क्रिस्तांव कोण? क्रिस्तांव जावन आसा जो देवाचें उतर पाळटा. तें उतर आयकून तो उतराचेर नियाळ करता आनी तें उतर पाळटा. त्रास ना ताका, कोण ताका दुमाळो करिना, वय त्रास करता, नाकारता, पयस करता, पूण तांचे भितर कोण हा? पवित्र आत्मा, जेजू हा. कोणें एका क्रिस्तांवाक त्रास केले जाल्यार ते त्रास तुका आनी म्हाका न्हय, ते त्रास जावन आसा ते म्हज्या जेजूक जो भितर म्हजे भितर हा, पूण ताणें सगळे म्हजे त्रास पयलेच खुर्सार भोगल्या. आनी जेन्ना कोण म्हाका त्रास करता हांव तांचेर आड वचना. हांव म्हणटा बापा तांकां बोगस, कित्याक ते नोको कितें करतात ते. म्हजे भितर जेजू ना जाल्यार कोण म्हाका त्रास करीत जाल्यार हांव कितें म्हणटलो? तुवें म्हाका त्रास केल्यार, तुवें म्हाका एक मारला हांव तुका दांडो घेवन तुजी तोकली फोडटा. तुवें म्हाका थापटूच दिला, तूं म्हाका इल्ले त्रास केलाय, हांव पळयतलो कशे भाशेन तूं आतां सारकी जियेतली वा सारको जियेतलो. तुजें जिवीत हांव सामकें एका मेलेल्या मोड्या भाशेन करतलो. हाका क्रिस्तांव म्हणटात? ना. हाका भावार्थी म्हणटात? ना. म्हणटच जेन्ना सालू क्रिस्तांव अशें करतालो आनी ताणें म्हणलें कोण तूं सायबा? जेजून म्हणलें हांव जावन आसा जेजू जो तूं म्हाका त्रास करता. आनी त्या वेळार सालू कुट्टो जालो त्या उजवाडान. पूण भयणीनो, भावान भयणीनो, त्या वेळार सालू जेन्ना तो आयकता हांव जेजू जावन आसा म्हाका त्रास करताय तो, जाणें सालू कितें म्हणटा? सायबा हांवें कितें केल्लें जाय तुका? हांवें कितें केल्लें जाय तुका? आनी त्या वेळार भाव भयणीनो, ह्या सालूक पळोवंक जायनासलें, तो कुड्डो आसलो. ताणें तो आवाज आयकलो, तो मोगाळ आवाज, ताकूतकार आवाज, दयाळ आवाज. त्या वेळार ताका कांयच गरज नासली. वय तो कुड्डो आसलो. त्या वेळार ताका तो कुड्डो आसलो म्हणून ताचें म्हणूंक जातालें जेजू तुजें बरोबर आयकलां हांवें, तूं खूब मिलाग्री करताय, मातशें म्हाजे दोळे सारके कर, म्हाका कुड्डो आहा, म्हाका मातसो उजवाड दी. त्या वेळार सालू कांय म्हणिना, म्हाका उजवाड दी. सायबा हांवें कितें केल्लें जाय? तुज्या भावान भयणीनो, मागणें जावन आसा हांव उलयलो, ज्यो गरजो घातल्यो, हांव आतां सगळ्यो गरजो घाल्या उपरांत हांव जेजूक म्हणटा सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय? आनी त्या वेळार हांव रावतां आनी हांव आयकतां. तो सांगतलो, तो उलयतलो म्हजे बरोबर. पूण आमचे मागणें कितें? अशें कर, दी 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 दी, बारीक ऑकल दी, हें दी, पोर्तुगीज पासपोर्ट दी, हें दी, बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. जालें मागणें. जेन्ना ताणें उलोवंक जाय, म्हाका सांगूंक जाय हांवें कितें करूंक जाय तें, हांवें ताका प्रश्न विचारूंक जाय, म्हाका नाका कितें केल्लें जाय, म्हाका जाय फकत ताणें केल्लें. पूण तरी तो म्हजो स्वामी आनी म्हजो देव. स्वामी आनी देव कोण जाता? हांवूच जाता. हांव ताका सांगता कितें करूंक जाय तें, पूण तो हांवें कितें केल्लें जाय ताका हांव आयकूंक तयार ना. तरी हांव म्हणटा सायबा, सोम्या, जेजू,
बिश्टें म्हणलें ताका सोमी सोमी दोनिया दोनिया सोमी आनी देव जाता तो ना ना तो सोमी आनी देव बिश्टें म्हणल्यार जायना जायना आमी 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 एक स्क्रिप्चर पळोवया कित्याक आमी मागणे विशीं मागणें करता जाल्यार मातुवाचो 7वा विसवो वड 21 पळोवया कितें म्हणटा तें मातुवाचो 7वा विसवो वड 21 1 minute brother please बरें दुसरें घालता ओके मातवाचो 7वो मातुवाचो 7वा विसवो वड 21 वाचूं ब्रदर वाच 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 म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटात ती सोगलींच स्वर्गा राज्यांत भितर सोरची नात पूण फकत स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खुशी करतात तीच स्वर्गा राज्यांत भितर सोरतेली जेजू कितें सांगूंक सोदता कितें सांगूंक सोदता जेजू ह्या वेळार तो म्हणटा म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून तुम्ही सजमतल्यात की स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सोदतली तुम्ही म्हाका म्हणल्यार सोमी सोमी तुज्या गायनी हांव बरो जाला तुज्या आर्गान तुका जेजू म्हाका पुर्तुगेज पासपोर्ट मेळ्ळी आर्गान तुका जेजू मुझे काजार जालें आर्गान तुका जेजू म्हाका बरी सासूमाय मेळ्ळी आर्गान तुका जेजू हांव सासू शामाय जाली आर्गान तुका जेजू सगळें म्हज्या जिवितांत बरें चलता आर्गान तुका सोम्या सोम्या बरें हा आनी सगळें बरें केलां तुज्या जिवितांत पूण तरी तूं सोम्या सोम्या आनी आर्गां दिताय सगळें करताय पूण तूं स्वर्गीच्या बापाची खुशी करताय जे तो सांगता तें करताय जे तो सांगता तें आयकताय आनी करताय आनी जे तो सांगता तें आयकोपाक हांवें आतां मागण्यांनी तें हांवें आयकोंक जाय पूण हांव आयकना हांव फकत म्हज्यो गरजो घालता हें जावन आसा म्हजें मागणें कितें फकत मागपाचें सायबा अशें कर तशें कर म्हाका पेकोवणी दी हें कर तें कर पूण जेन्ना तो म्हाका सांगता आयक रे बाबा पुता म्हज्या आयक रे म्हजे धुवे हांव म्हाका जाय तुवें अशें केल्लें म्हाका जाय तुवें अशें हें वाचलेलें म्हाका जाय तुवें त्या शेजाऱ्या कडेन वचून ताका बॉक्सोनी दिवपाक जाय म्हाका जाय तुवें थंयसर वचून म्हजें उतर पोरगोट करूंक जाय म्हाका जाय तुवें थंयसर वचून तांकां थंयसर तें दुडू घालूंक जाय त्या भिकाऱ्याक आनी तेजे उपरांत तांकां उतर शिकूंक जाय म्हाका जाय थंयसर वचून त्या फामिली कडेन वचून तांकां एक बरें बरें सान्नां वडे केल्ले आनी तेजे उपरांत तांकां देवाचें उतर शिकोवपाक म्हाका हें सगळें केल्लें जाय सायबा हें म्हाका केल्लें जाय आमचे पाद्री आहात बरे आहात तो ब्रादर विन्सेंट आहा तो भोंवता हांगा पासय घेता हांगा थंयसर ताका वचोनी हांव मदत करपाचें न्ही हें म्हजें काम न्ही हांव प्रिचर न्ही हांव प्रिचर न्ही हें म्हाका सांगिनाका आनी समजा हांवें तें मागणें आयकोंक ना पूण कोण म्हाका हांव गेलो एका मिसाक एका रितीराक गेलो थंयसर तो म्हणटा जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता जेजू तांकां सगळे भावार्थी अशें सांगता वचत म्हणटा आख्या संवसारान देवाचें उतर पोरगोट करात तांकां शीस करात सायबा आजून पासून शीस सांगना हांव फकत आपलो येता रितीराक मिसाक येता म्हजे मागणें करता आजून पासून शीस म्हणल्यार कितें तें हांव नको आनी दुसरो कसो शीस करतलो म्हणटच तूं शीस पयलो जा न्ही पयलो शीस जा सगळ्यांक शीस जावपाचीच गरजेचें होय की ना हांव विचारता म्हज्या भाव भयणीनो आमकां सगळ्यांक जेजूचें शीस जावपाक गरजेचें बिश्टें आमकां कोणाकूच शीस जावंक जाय दुसऱ्यांक शीस जावपाची गरज ना सगळ्यांक शीस जावपाक गरजेचें ना गरजेचें म्हणटच आमी जेजूचें शीस जावंक जाय जाल्यार आमी वेळ काडून तें उतर शिकोवंक जाय तें उतर वाचूंक जाय त्या उतराचेर नियाळ करूंक जाय पळय आमची फामील आहा
आमची बायल हा, आमचो गो हा, आमची भुरगीं हा, आमचो पाय हा, आमची माय हा, आमचे दुकर हा, आमची माजरां हा, आमची सुणी हा, आमचे घर हा, आमचे बाट हा, आमची गाडी हा, आमचो मोबाईल हा, आमची चॉकलेट हा, आमची न्हीद हा, सगळे हा. सगळे हा. ताचे उतरय हा, होय की ना? जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयल्लो तो फकत 33 वर्सां ह्या संवसारान आसलो. 30 वर्सां ताणें उतर शिकोवपाचें बरोबर. त्या वेळार तो फकत शिकतालो, तो उतर वाचतालो, ताचे नियाळ कोत्तालो. 30 वर्सां ताणें कांय करूंक ना. पण 30 वर्सांचो जाल्या उपरांत तो आतां आपलें काम देवाचे उतर परगट करपाचें काम कमेस केलें. कित्याक त्या वेळार बापान ताका सांगलें, हांव सदांच चिंतां. हांव सदांच हांवें चिंतां. खूब फावटी म्हाका अशीं चिंतनां येतात. नणे भाव भयणींनो, कसलीं चिंतनां येतात? हांव तुमकां सांगूं कितें कसलीं चिंतनां येतात तीं? समजा सर्गीच्या बापान जेजूक ह्या संवसारान 33 वर्सांक धाडलो, होय की ना? 33 वर्सां आनी अर्दें वर्स, 34 वर्सांनी 33 आनी अर्दें. हांव म्हणटा सायबा, तूं ताका 33 वर्सांक धाडटाय आनी 30 वर्सां तो कांय करिना, फकत 3.5 वर्सांनी तो मत्तान येता. सारकें न्ही? आतां समजा तो 33 वर्सांक येयलो, 15 वर्साचो आसलो तेन्ना ताणें कॉमर्स करपाचें न्ही. आतां खूब जाणां हांगा आतां आमचे भुरगे आहात न्ही, 12-13 वर्सांचे देवाचें उतर शिकयता. तुमी पळयलां कोणें हांगा आमचे भुरगे आहात ते शिकयतात? कोणें पळयलां तुमी? 8-10 वर्सांचे आतां सगळे प्रेगादोर जाल्यात ते. ताणें तुमी आयकताले न्ही, होय की ना? पूण जेजू 12 वर्साचो 13 वर्साचो आसलो तेन्ना प्रेगादोर जावना. आयकतात तुमी? जेन्ना तो 12 वर्सांचो 13 वर्सांचो 15 वर्सांचो तो प्रेगादोर जावना, तो देवाचें उतर परगट करिनासलो. आनी तो जावन आसा देवाचो पूत. तो केन्ना परगट करता? जेन्ना तो 30 वर्सांचो जाता. पूण कितले फावटी हांवें हो प्रश्न विचारलो, सायबा आजून म्हाका सजमणी मेळोंक ना. कित्याक तुवें तुज्या पुताक धाडलो ह्या संवसारान? फकत ताका 3.5 वर्सां देवाचें उतर परगट करपाक धाडलोय. इतले जाण आतां आहात आमचे तरणाटे, थोडे जाण 10 वर्सां केन्ना व्हिडिओ पळयता. एकल्याचो पाय प्रिचर तो, आनी तो भुरगो फकत म्हाका दिसता 5-6 वर्सांचो. तुमी पळोवंक जाय व्हिडिओ. तो आतां जेन्ना परगट करता, मातशें एक्टिंग करता. तो एकदम आपल्या पाय भशेन करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अशें एक्टिंग करता. आनी ताचे पाय पळयत जाल्यार ती सगळीं भितर पळयतात तो चेडो कोण उलयता तो, ही सगळीं नाटकां जाल्यात भितर. हांव म्हणटा, जेजू जेन्ना 15 वर्सांचो आसलो, 12 वर्सांचो आसलो तेन्ना ताका देवाचें उतर परगट करूंक जायनासलें? जातालें. कितलो लोक म्हणटालो, अरे हो 12 वर्सांचो भुरगो शिकयता देवाचें उतर, कितलो हुशार रे भुरगो हो. आनी 12 वर्सांचो इतली पेकोणी करता, मेलेल्यांक पळोवन जेवण करता, आनी बेऱ्यांक कान दिता, कुड्ड्यांक दोळे दिता. अरे लोक अजाप जावपाक पावनासलो काय? पावतालो. आनी तो देव मंदिरां आसता तेदोन तो सांडलो तेदोन तो शिकयतालो न्हू ब्रदर थिंगा. आनी ते लोक सगळे अजाप जाले, तो इतलो ल्हान आनी कितको प्रेज गॉड. सारकें. Yes. हांव म्हणटा, जेन्ना तो ह्या संवसारान 33 वर्सांक येयलो, कित्याक गाय 30 वर्सांचो जालो तेन्ना तो उतर शिकयतालो? कित्याक तो आतां 12, 13, 15 वर्सांचो ताचे कडेन पवित्र आत्मा नासलो? तो देव नासलो? देव आलो ब्रदर तो. मागीर देवान ताका कित्याक 15 वर्सां धरूंक ना ह्या वेळार? 15 वर्सांचो कमेस करून जातालें न्ही? 15 आनी 15 30 आनी मागीर आनी 3 म्हणजे 18 18.5 वर्सां ताच्यान देवाचें उतर परगट करूंक जातालें, होय की ना? जातालें ब्रदर. फकत 3.5 वर्सां दिली. आनी आमी हांगा आतां
जेजून बरी जाल्या आता 12 वर्सांचे 13 वर्सांचे 15 वर्सांचे तरणाटे आता देवाचे उतर शिकयतात म्हणजे ते जेजून बरे आहात आम्ही आता मातशे आमचे केस पिकल्यात तेन्ना आम्ही दोळे जाल्यात तेन्ना आता आम्ही देवाचे उतर परगडतो आता लोक आता 5 वर्सांचो 6 वर्सांचो 8 वर्सांचो कमेंट करतात देवाचे उतर परगडतो तुमकां अजाप दिसोंक ना की जेजूक आता 30 वर्सांचो धाडलो देवान ताका सांगले त्या 30 वर्सांचो कमेंट करपाक आणि आता लोक एकदम बेगीन कमेंट करतात कित्याक गाय अशें घडलें कोणे अशें हो प्रश्न केन्ना विचारला ना ब्रदर जेन्ना कोण 12 वर्सांचो आणि 13 वर्सांचो देवाचे उतर परगट करता तुम्ही केन्नाच म्हणना अरे जेजून बरो मरे जेजू 30 वर्सांचो जालो तेन्ना परगट करतालो हो आतां 12 13 वर्सांचो आतां हो आतां एक व्हडलो प्रेगानर जालो हो आतां व्हडली उतर शिकयता कित्याक गाय कित्याक अशें देवान केलें आमकां आनी ताणें आपल्या पुताक अशें केलें हो प्रश्न केन्नाच येवंक ना आमचे कडेन बाय फातिमा Oh, no, brother. Can I chitu na, please, God? पळय सगल्यो ज्यो वस्तू सगल्यो वस्तू ज्यो घडटा ते आमच्या टायमा प्रमाणे आमच्या प्रोग्रामा प्रमाणे चलना देवाच्या प्रमाणे चलता जेजू कित्याक 2000 वर्सां पयलो आयलो ताचे 3000 वर्सां पयलीं येवंक जातालो होय की ना कित्याक तो 2000 वर्सां पयलीं येयलो ताचे येवंक जातालें सुमार आनीक 500 वर्सां पयलीं देव जाणो आसलो केन्ना तो सारको बरो वेळ आसलो आपल्या पुताक ह्या संवसारान येवपाक तयारी करूंक जाय एक जोआन बातिस्तान येवन तो तयारी करपाची आसली जोआन बातिस्तान देवाचें उतर परगट करूंक जाय आसलें तेच्या उपरांत लोकांक तयार करून आपल्या मनाची नोसणी देवान सगळी तयारी केल्ली होय की ना म्हणून देवान जेन्ना तयारी केल्ली आणि आता जोआन बातिस्ताक तयार केलो आणि त्या आंकपार मोरीक सांगले की आंजबोड्यान सांगले गाब्रिएलान सांगले पळय तूं गर्भेत जातली तुजी जी बापूल भयण आहा तुजी भयण एलिझाबेथ जी आहा ती आता 6 म्हयन्यार आहा तो जो तिच्या कुसप्यान आसलो तो जोआन बातिस्त तो आता तयारी करपाचो आसलो इस्रायली पोरजेक देवान हे सगळें पयलेंच घडून हाडलेलें म्हणटोच जेन्ना जेजू आतां व्हड जातालो जेन्ना जेजू व्हड जातालो जेजू थंयसर फकत टायम पास करिनासलो ताका जायली शिकवण ताका ते देवाचे उतर म्हणजे तोरा म्हणटात तो जे इसायास प्रवादान जेरमायान ते सगळें ताका शिकोवचें पडलें ताका ती जाणवाय मेळची पडली ताका ही सगळी जाणवाय मेळोंक आसली कित्याक तो आतां जेन्ना जल्मलो 15 वर्सां 20 वर्सां तो नको आसलो की तो आतां मरपाचो आसलो म्हणून जेन्ना तो 12 वर्सांचो जालो 20 वर्सांचो जालो जेन्ना तो आतां जाणवायेन वाडत वेतालो देवाचें उतर सांगता जेन्ना तो शेणलोलो 12 वर्सांचो जाणवायेन वाडत वेतालो म्हणजे ताका शिकचें पडलें ताका देवाचें उतर शिकचें पडलें कित्याक ताका उतर शिकोवपाक कोण नासलो ताका थंयसर आपलें उतर वाचचें पडटालें आयकतात तुमी बाब ताका उतर शिकचें पडटालें आनी थंयसर कोण नासलो शिकोवपाक ते आपले सांगताले अरे वशें कर बोकडे काड हें मार सुकडी मार हें कर हें उगलां घाल फाल्यां आमी फुडां घालतलीं फुडां घाल इतराक वच हें कर तें कर साबात कर हें सगळें हाडलें पूण खरेपणी ताका शिकोवपाक आसलो जाल्यार ताका जायल्ली आपल्या बापाशी बसोन त्या बापाशी तें मागणें आयकोन आनी आतां ताका ती सोजमणी मेळ्ळो की तो जावन नासलो देवाचो पूत जो ह्या संवसारान धाडलेलो मनशा कुळाक मरोन ताची सोजमण ही सोजमणी ताका मेळपाक ताणें आतां शिकचें पडलें देखून जेजू 30 वर्सां जावचो पडलो जेन्ना ताका ती सोजमणी मेळ्ळी आतां जोआन बातिस्ता कडेन वचोन तो थंयसर बातीस घेतलो पवित्र आत्मो येयलो आनी जेन्ना पवित्र आत्मो देंवलो स्वर्गीच्या आवाज बापाचो आवाज येयलो हो जावन आसा म्हजो आपुरबायचो पूत
ताजेर आसा मुजें धादोसपण. तो आवाज जेन्ना जेजून आयकलो ताका सोजमणी मेवली की आतां जावन आसा वेळ म्हजो मुजें काम सुरवात करपाक. Praise God. पूण आयज जेन्ना तरणाटे 10 वर्सांचे 12 वर्सांचे 13 वर्सांचे 15 वर्सांचे 20 वर्सांचे तरणाटे आतां देवाचें उतर परगट करतात, कित्याक करतात? कित्याक जेजून आमची सरवण केली. आतां खूब प्रेगादोर हात देवाचें उतर शिकयतात. जेन्ना लोक ल्हानसान देवाचें उतर आयकतात तांचे आतां काळीज तांचो आत्मो नवो जाता. तांकां आतां 30 वर्सां वा 25 वर्सां वा 40 वर्सां रावपाची गरज ना. म्हाका रावचो पडलो पूण जेन्ना आयज ल्हान भुरगीं देवाचें उतर आयकतात तांकां सोजमणी मेळटा. तांच्यान केन्नाय 10 वर्सांची वा 12 वर्सांची वा 15 वर्सांची तांच्यान प्रॉमिस करूंक जाय. जेसू कारगा. आयकतात भाव भयणीनो? हय ब्रदर. देखून गरजेचें आमच्या भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक आतां व्हडलीं जालीं जाल्यार आतां काजारी जालीं जाल्यार वा आतां आमी शामाय जालीं जाल्यार नो प्रॉब्लम. आमच्या नातवांक ल्हान तांकां आमच्यान उतर शिकोवंक जाता. पूण आमची भुरगीं ल्हान जाल्यार गरजेचें आमकां कितें करपाक तांकां? गरजेचें कितें? तांकां उतर शिकोवपाक. पूण आमी उतर शिकयतलीं जाल्यार आमी पयलें उतर तें शिकोवंक जाय. आमी पयलें तें उतर आयकूंक जाय. आमीच उतर नकळो जाल्यार आमीच तें उतर आमी शिकवना जाल्यार आमीच तें उतर पाळिना जाल्यार आमच्या भुरग्यांक सांगत अरे बाबा वच आयक देवाचें उतर. देवान आपल्या उतरान कितें सांगता? बायबल वाचात तुमी. आयकतलीं ना. आतां समजा आयकात बरे भाशेन. समजा एक पाय बरो टायट जाता सद्दां रातचो. बरो सोरोप येता. सिगरेट मारता, बरो सोरो मारता, फेणी मारता, उर्राक मारता, विस्की मारता. बरो टायट जाता. सकाळीं उठ्ठकूच आपल्या पुताक सांगता, हे सोरो पिवपाचो ना, केन्नाच सोरो पिवपाचो न्हय, केन्नाच सिगरेट पिवपाची न्हय, केन्नाच सोरो पिवपाचो न्हय. रात जातकूच पायच बसता आनी बरो टायट जाता. सकाळीं सगळें ताजें बेबदेपण भायर येतकूच रातभर बेबदेपण भायर उठ्ठा सकाळीं आनी तो आपल्या पुताक सांगता, तूं केन्नाच पिवचो ना आं. आतां तो बरी देख दिता आपल्या पुताक ना. आनी पुताक सांगीत जाल्यार पियेनाका म्हणून पूत पिवपाचें बंद करतलो ताचे पांय वचीर पिवचो ना. पूण तो कितें बार्राक वचून आपल्या आमिगा बरोबर बसून बरो टायट जातलो. तो सिगरेट पियेतलो कित्याक तो शिकला आपल्या पांय कडसून. तेच भाशेन पाय मायन समजा उतर शिकलें, पाय मायन वेळ काडून उतर शिकलें, वेळ काडलो आख्या 24 वरां आमकां आमी सगळें सोडून आमचें काम आमचें रांदपाचें आमचें हें तें सदांकाल आसता. वेळ काडून आमी उतर शिकलें, उतर आयकलें, तें उतर पाळलें. आतां आमी उतर करूंक लागल्या. आतां आमच्या भुरग्यांक सांगलें उतर शिकात. हांव तुमकां आतां सोजमणी दिता. हांव देवाचो एक गोरचो पाद्री कहो भुरग्यांक हांव शिकयतां. भुरगीं शिकचीं ना? शिकतली. प्रेज गॉड. शिकतलीं. थँक यू जीसस. शिकतलीं. पाय माय व्हडली जबाबदारी. पूण जेन्ना आमी पळयता एक 12 वर्सां 15 वर्सांचो 20 वर्सांचो एक ल्हान भुरगो शिकयता. जेजू जेन्ना 12 वर्सांचो जालो देवाचें उतर देव मंदिरांत शिकयतालो. 12 वर्सांचो जालो. कोण शिकयतालो ताका घरा? ताची आवय. सायबीण माय ताका शिकयताली. ती घरा बसून कितें करताली? फकत रांदताली ना. ती ताका तोरा शिकयताली, वाचताली, ताका शिकवण दिताली, बसून ताका शिकयताली. एक माय व्हडली जबाबदारी आहा. पायक जेन्ना तो कामाक वता परतून येता आपल्या आख्खे फामिलीक घेवन मागणी करता. कशे भाशेन मागणी करता? बिश्टें ती आपलें एक कर, तो एक कर, ताजें मन आहा आनी किचर. भुरग्यांचें मन आहा मोबायलाचेर. बायलेचें मन आहा तें चिकन आवनान घातलां ताजें. आनी अशी आमी मागणी करता. मागणी जालां तें? ना. कसलें मागणी जातलें? फकत उतरां उलयलीं. दी 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 बारीक कोंकल दी. आमची मागणी कशी जातली? फकत भाडा गाडा 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 म्हणटा भशेन म्हणलें. आतां वेळ आयलो आमकां आयकोपाक आमी तयार ना. कित्याक आमकां टीव्ही पळोवंक जाय, मोबायलाचेर वचोंक जाय, रांदपाक वचोंक जाय, कामाक वचोंक जाय. पूण आमी आयकपाक तयार ना.
मागणे जावन आसा म्हज्या भाव भयणीनो. आमी उलयता त्याच्या उपरांत आमी म्हणटा सायबा हांवें तुका कितें केल्लें, तूं म्हाका कितें योजिताय म्हज्या जिवितांत, कितें जावन आसा तुजी येवजण म्हाका. आनी हें हांव फकत आयकतां, हें म्हजी ताजी येवजण म्हाका कितें आहा ती फकत ताची उतर शिकोन हांव आतां म्हाका कळोन येता कितें जाय तें म्हज्या सगळींच्या बापाक. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, जेन्ना आमी उतर शिकता, जे देवान आपल्या उतरान बरयलां, पवित्र आत्मो आमकां शिकयता. पवित्र आत्मो तें उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरता. आनी जेन्ना वेळ येता आमी मागण्यांनी आसां, पवित्र आत्मो जें उतर हांवें भितर घाला म्हज्या काळजांत, तें शिकोवन तें भितर म्हज्या काळजांत हांवें तें नियाळ करून भितर दवरलां काळजांत, तें पवित्र आत्मो म्हज्या कडसून भितरल्यान तें भायर काडटा, म्हज्या मनान हाडटा आनी म्हाका म्हणटा अशें कर, तशें कर. तो म्हजे कडेन उलयता. हांव जे भाशेन तुमचे कडेन उलयतां व्हडल्या आवाजान, ते भाशेन देव आमचे कडेन उलयना. तो गडगड्यान उलयना. तो व्हडलो ट्रम्पेट आनी व्हडलो बोवाळ करून जेन्ना आमी मागण्यांन रावता, आमकां 2 कान दिल्या. कालचे फावटी हांव सांगतालो 2 कान दिले, पूण तो आनी जेन्ना आमी ताजो आवाज आयकता आनी त्या आवाजा प्रमाणे ताणें सांगला त्या प्रमाणे आमी ताचेर नियाळ करून तें उतर आमी पाळटा, जाणा कितें घडटा, आतां भासाभास जाता. भासाभास तो उलयता आनी हांव म्हणटा सायबा तुवें म्हाका अशें केल्लें, कशे भाशेन करूं, अशें कर तशें कर, तूं सारकें आमकां सांगता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देव आमकां कितें सांगता आनी आमी करता तें उतर पाळटा, आतां आमचो संबंद देवाशी गोड जाता. आनी जेन्ना आमी कितेंय ताच्या उतरा प्रमाणे आमी ताका मागता, तें आमकां दिल्लेंच आहा म्हणून आमकां ती खात्री आसा. कित्याक खात्री आसा? कित्याक तो म्हाका कितें सांगता तें हांव करता. जेन्ना हांव मागणी करता आनी ताका कितें विचारता ताच्या उतरा प्रमाणे तो म्हणटा जालें, दिलें. तूं मागचेच आदीं हांव जाणा तुका कितें गरज आसा, दिलें तुका हांवें. देखून हांव ताका पयलोच आर्गां वाकाणण्यान दिवपाक सांगता. आमी पळोवया जुवांचो 15वो विस्वोर वड 7. पळोवया कितें म्हणटा तें. जुवांचो 15वो विस्वोर वड 7. तुम्ही म्हजे सवें रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवें रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. जेसुकार ही जेजूची उतरां, होय की ना? हय ब्रदर. पूण आमकां जे या देवाच्या उतरान पयलें जे आमकां सांगलां तें आमी आयकूंक तयार ना. म्हाका जाय कितें? तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. पूण पयलें जें सांगलां म्हाका तें म्हाका नाका आयकूंक. तें ताणें सांगलां. हांवें कितें सांगलां तें हांवें कितें मागलां तें म्हाका जाय. पयलें हे 7वी वडीन कितें म्हणटा? तुमी म्हज्या सवें रिगून रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे सवें रिगून रावतीत जाल्यार हें व्हडलें कंडिशन आहा. म्हणटच जेजूचें उतर ओ आमी ताजे कडेन रिगून रावपाक आमी कितें करपाची गरज? ताजें उतर आमचे सवें रिगून रावपाक
आमी जेजू सोवे रिगून रावपाक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? तेगे उतर पाडपा जाय. हा तेगे उतर पाडपा जाय. प्लीज गॉड. पाडपाचे मागीर उतर पाडूंक मातशे मागीर ताचे पयलीं आमी कितें करपाचें? तो म्हणटा तुम्ही मुझे सोवे रिगून रावशात आणि मुजी उतरां तुमचे सोवे रिगून रावतीत जाल्यार तेच म्हणटा तुम्ही कितें मागशात ते तुमकां घडटलें. म्हणटच हांव कशे भाशेन जेजू कडेन रिगून रावतलो, कशे भाशेन ताची उतरां म्हजे सोवे रिगून रावतलीं, केन्ना कशे भाशेन रावतले हें कितें करूंक जाय? आता बरें एक उदाहरण दिता ओके? ओके ब्रदर. म्हजे कडेन फोन ना आनी म्हाका फोन गरजेचो. म्हाका फोन करूंक जाय, हांव केन्ना भायर वेता पण म्हाका कॉन्टॅक्ट करूंक जाय. म्हजे कडेन घराच फोन आहा आपलो, ट्रिंग 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 आमचो घराचो फोन आहा. आतां म्हाका दिसता डिजिटल फोन आहा. ते पयले दिसाले ताका वन ट्रिंग आतां आमच्या डिजिटल फोन आहा, घरचो फोन आहा. म्हजे कडेन मोबायल फोन ना. एक पाटी घराचो सुटलो कोणाक म्हाका कॉन्टॅक्ट करूंक जायना. आतां म्हाका मोबायल फोन जाय, गरजेचो जाय. सगळ्या लोकांक आहा. लोकांक म्हाका कॉन्टॅक्ट करूंक जाय, लोक म्हाका कॉन्टॅक्ट करूंक सोदता. आतां म्हजे कडेन फोन ना म्हणटच म्हाका एक फोन जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. वय की ना? हांवें मागणी करूंक जाय, सायबा तुजें उतर म्हणलां माग आनी तुका मेळटलें. हांव मागता तुका म्हजो एक नवो फोन आनी म्हाका फोन मेळ्ळो आनी देखून हांव तुका आर्गां दिता आनी दोळे उक्ते केले फोन ना तुमचो. दीस रात केले, मागणी केले, सायबा तुवें म्हाका सांगलें माग, हांवें मागलें तुका, आतां 4 म्हयने जाले आजून पासून फोन येवंक ना. फोन येतलो? ना. तेचे पयलीं कितें सांगता तूं? आमी ताज्या सोवें रिगून रावंक जाय, ताजी उतरां आमचे सोवें रिगून रावंक जाय. वय की ना? ओय ब्रदर. म्हणटच म्हाका गरज तें पवित्र पुस्तक उक्तें करून, तें उतर शिकोन, त्या उतराचेर नियाळ करून, तें उतर म्हज्या काळजांत दवरपाक पवित्र आत्म्या उदेशीन. पूण हांव कितें करतां? हांव खरेपणी वेळ काडून तें उतर शिकता काय? हांव वेळ काडून तें उतर म्हज्या काळजांत रिगून दवरता काय? हो फकत हांव तें उतर आयकतां? जालें. उतर रिगून रावलें म्हजे बरोबर. आयज समजा बुधवार दीस आमी देवाचें उतर आयकलें, फाल्यां ब्रेस्तार दीस हांवें उठलीं आनी कोणाक विचारलें, बाबा काल कितें शिकल्या? बुधवाराच्या उतर सांगतात ते खबर तेच सांगता. मागणें कितें मागणे विशीं कितें उलयतालो तो. अशें आमी रिगून रावंक जाय. पूण कितें तुका कितें समजलें? हें सट रे. जेजू कडेन आमचें तेच चलता. आमी आयताराचें मीस चुकोना, कुंसाराक वेता. आतां नातांची परब येतली, आमी नेवऱ्यो करतले, आमी रातचीं वेतले मिसाक. चलता चलता. कित्याक रिगून रावपाचें आनी शिकपाचें आमचें चलता. आमचें म्हणून जाता अशें? म्हणून जाता की ना मागून? केन्ना तें उतर म्हजे भितर रिगून रावतलें? केन्ना हांव जेजू सोवें रिगून रावतलों? जेन्ना हांव तें उतर वाचतां, त्या उतराचेर नियाळ करतां, तें उतर सजमनीकेन म्हज्या काळजांत तें हांव दवरतां आनी आतां तें उतर म्हजे भितर आहा म्हणून हांव तें उतर पाळटां. आनी जेन्ना हांव तें उतर पाळटां, आतां एक परिक्षा येता. कित्याक हांव उतर करता म्हणून सोंपेपणी उतर जावचें ना. संवसारांत आहा ह्या संवसारांत. सगलो संवसार आनी सगलो लोक जो जेजूच्या चेर आड आहा ते म्हजेर आड येतलो. कारण हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतां. पूण जेन्ना ती परिक्षा येता, हांव कोणाचेर आयकना, हांव कोणाकूच पळयना, हांव फकत जेजूक पळयतां, ताच्या उतरा प्रमाणे चलतां आनी ती परिक्षा पास जाता. आतां म्हाका एक भलायकी आसा. आतां म्हजें प्रमोशन जाता.
आता जेन्ना म्हजें प्रमोशन जाता आनी हांव म्हणटा सायबा हांव तुका मागता एक फोन, हांव मागता म्हाका कितें गरजेचें ते मागचे पयलीं हांव उतर पाळटा म्हणून तो फोन मागचेच आदी देव जाणो म्हाका ती गरज आसा म्हणून म्हाका फोन तो म्हज्या घरा बाबा आमकां आमच्या जिवितांत हांवें फकत ह्या फोनाचें उदाहरण दिलें. कितलीं जाणां आपल्या काजारी जिवितांत घोव बायलां मदें सामको संबंद बरो ना. तेन्ना आमकां भुरगीं जाय. तांकां इतलीं वर्सां काजार जालीं, भुरगीं ना. आमकां तुमच्या गोंयकाराक एक बरें प्रमोशन मेळोंक ना. आमी आजून पासून भिकाऱ्या भाशेन आमची परिस्थिती तशीच आहा, बरी जावंक ना. आनी आमकां जाय आमचें जिवीत बदललें. आमकां जाय आमच्या शेजाऱ्या भाशेन तांकां 2 गाडयो, आमकां एक गाडी तरी पावंक जाय. आमकांचें गोठ जालां व्हडलें बरें स्लॅब घालां. आमचे आजुनूय नोयाचें काडाकुडू नोये फुट्टात तसले माकड चलतात. आमची परिस्थिती तशीच आहा. पावस येता म्हणून आमकां नोये चेंज करचे पडटात. पावसान ते नोये परतून चेंज करचे पडटा. माकड तितूंत भावतात म्हणून. आमची परिस्थिती तशीच आहा. पूण म्हजी परिस्थिती म्हाका बदलली जाय. होय की ना? होय ब्रदर. परिस्थिती म्हजी बदलूंक जाय जाल्यार देवाच्या उतरान म्हाका सगळें ताणें फरमायलां, बरें फरमायलां, सगळें बरें ताणें आपलें उतरान फरमायलां. तें म्हाका मेळोंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? हांवें जेजू सवें रिगून रावंक जाय. ताचें उतर म्हज्या सवें रिगून रावंक जाय आनी तें उतर हांवें पाळूंक जाय. आतां जेन्ना हांव उतर तें पाळटा, तें उतर हांव करता. आतां म्हज्या जिवितांत परिक्षा येता. आतां हांव परिक्षेंत पास जाता. आतां म्हणून हांव भलायकी दिवंक पावता. आतां म्हज्या जिवितांत जें ताणें योजिलां बरें ताच्या उतरा प्रमाणे हांव मागचे आदीं तें म्हज्या जिवितांत घडोवन येता. आमकां सगळ्यांक बरें जाय. एक बरें काजारी जिवीत जाय. आमच्या भुरग्यांक पेकोवणी जाय. आमच्या सिरीसार आमकां खूब प्रमोशन दुडू मेळ्ळे जाय. आमच्या जिवितांत सगळी शांती आनी भलायकी जाय. आमच्या जिवितांत सगळे आमच्या फॅमिली बरोबर आमकां बरो संबंद जाय. आमकां सगळें बरें जाय. प्रश्न व्हडलो जाले म्हणटा विचारता जेजू, तूं ताच्या सवें रिगून रावलाय? ताजें उतर तुज्या सवें रिगून रावलां? हो प्रश्न पयलो विचार. तुजे ते उपरांत आतां जेजू म्हणटालो समजा हांव हिसाबी वर्ड दुसरेच भाशेन वाचता. पळय आतां तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां सगळें घडटलें. आनी वेळ मेळत जाल्यार मातसो तेन्ना तुमी म्हजे सवें रिगून रावात आनी म्हजे उतरांत तुमचें सवें रिगून दवरात. पूण पयलें तुमकां जें मागतात तें तुमकां पयलेंच मेळटलें. ताणें सामना आमकां अशें बरयल्लें जाल्यार आमी म्हणटले दिलाय मरे, काम जालें, ओयस मेलो, वच तूं आतां. तें म्हाका मेळ्ळें मरे, पुरो, म्हाका आनी कांय नाका. तोय नाका, तूंय नाका. म्हाका जें हांवें मागलां तें दिलाय मरे तुवें म्हाका, बरें. आर्गां तुका जेजू, दिवनास तुका पुरो. जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा म्हजें सवें रिगून रावात. म्हजें उतर तुमचें सवें रिगून दवरात. पूण हें काम करपाक आमी तयार ना. आमकां सगळें आमच्या जिवितांत बरें जाय. आमकां बरी सावूत जाय. आमकां दुडू जाय. आमकां बरें बाट जाय. बरें बेस जाय. हें जाय, तें जाय. सगळें बरें जाय. पूण ताचे बरोबर संबंद दवरपाक, ताचे बरोबर रिगून रावन, ताचें उतर आमच्या काळजाक रिगून दवरपाक आमी एक पोस्ट घेवपाक तयार ना. आमी वेळ काडपाक तयार ना. आमी खूब बिजी लोक. आमकां रांदूंक जाय, भुरग्यांचें हा, तें हा. आमी कितले बिजी. ह्या देवाक तिजो वयर बसला स्वर्गाक, ताका कितें काम ना? तो बसला आपलो तिजो. आमकां हांगा त्रास करचे पडटा. होय की ना? तो स्वर्गार बसला, सुशेगाद बसला. आमकां त्रास हांगा. आमकां रांदपाचें पडलां. केन्ना आमचो घोव हांगा गोंयान हा, तो भायर हा, बोटीर हा, हांगा हा. आमी हांगा हा. आमकां भुरग्यांचें पडलां, आमकां रांदचें पडलां, आमकां बाजारां वचचें, पावसाचें पडलां, माकडाचें पडलां, शेजाऱ्याचें पडलां, सासूमांयचें पडलां, सूनबायचें पडलां, सगळे त्रास पडल्यात. आनी तूं आमकां सांगताय आतां देवाच्या उतरांत रिगून रावपाक. बुधवारा दिसा आमी वेळ काडून आयल्या पुरो.
पुरो. आणि आम्ही आयकलें तुझ्या उतरा बुगारा दीस पुरो. ते आमकां पाळपाक सांगिनाका. ते आमकां पोत्तून ब्रेस्तान दीस पोत्तून युट्यूबाचेर आयकोंक आमकां सांगिनाका. तर रिकॅप करपाक सांगिनाका. आमकां वेळ ना. आमी आयज आयकलें पुरो. आमच्या बाय फातिमाक आतां बीक मारची पडटली. पण हा रिकॅप करपाक कोण मागणे करतलो ओपनिंग प्रेयर ती आपली हात जे केस पिकल्या ते प्रश्न विचारून. जेन्ना आमकां आमी देवाचें उतर आयकता आनी कोण आमकां विचार अरे बाबा रिकॅप करतलोय मागणे करतले हय हांव पोत्तून हें उतर आयकतलो बरयतलो हांव शिकतलो हांव हें उतर पाळटलो हांव करतलो. जो कोण ती विचारता तोच लोक येता तेच करता. कोण नो करिना कित्याक सगलो लोक एकदम बिजी हा. पूण जाय तेन्ना म्हाका जाय. कित्याक जेन्ना हांव मागता म्हाका तें घडलेलें म्हज्या जिवितांत जाय. ना म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या जिवितांत जेन्ना हांवें तें मागणें केल्लें वा कसल्यो गरजो ताका घातल्यो म्हाका ते घडलेल्यो म्हज्या जिवितांत नाका. म्हाका हांव विचारता तुमकां नाका. पूण तो कितें सांगता तें ज्या भाशेन सालून म्हणलें सायबा हांवें कितें केल्लें जाय तुका. हो प्रश्न आमी केन्ना विचारता देवाक. हांव विचारता तुमकां आयज म्हाका सगल्यांनी प्रश्नाचो जबाब दियात वय हो ना. आमी जेन्ना प्रश्न देवाक आमी जेन्ना मागणी करता आमी केन्ना विचारता देवाक प्रश्न सायबा तुवें हांवें कितें केल्लें जाय. आमी केन्ना विचारता हो प्रश्न. सगळीं म्हाका सांगा आमी विचारता ना. डू वी आस्क. No, brother, no. Praise God. पूण आमी म्हणटा सोम्या पुत्तून वाचूया मातुवाचो 7वा विस्वोत वड 21 वाचूया. मातुवाचो 7वा विस्वोत वड 21 पुत्तून वाचूया. म्हाका सोम्या म्हणटात ती सोगलींच स्वर्गा राज्यांत भितर सोडची नात पूण फकत स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खुशी करतात तीच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतली. ऐकात म्हजे भाव भयणीनो ऐकात. ह्या संवसारांत म्हाका बरें घर मेळ्ळें बरी सर्वीस मेळ्ळी बरी गाडी मेळ्ळी बरें काजारी जिवीत जालें सगळें भुरगीं बरीं शिकतात म्हाका कसलेच त्रास ना. सगळें दुडू सगळें हा सगळें म्हज्या जिवितांत बरें चलता. पूण हांव देवाची खुशी करिना जाल्यार एक दीस म्हाका हें सगळें आसूनय हांव स्वर्गा राज्यांत भितर सरचो ना. आनी देव इतलो मोगाळ इतलो काकूटकार तो बरो देव. तो फकत जो लोक बरें करता आनी इगोर्जेक वेता उतर पाळटा तांकांच बेसांव दिना. देव बेसांव सगळ्यांक दिता. होय की ना. तो बोल्यांक आनी वायटांकूय बेसांव दिता. आतां आयकात हांव कितें सांगूंक सोदतां तें जें हांव तुमकां सांगता हे वेळार तुमकां तुमचें मन मातशें उक्तें करात. भाव भयणीनो ह्या संवसारांत खूब लोक हा जो देवाचें उतर आयकना. तुमी तरी आयकतात. पूण हांव म्हणटा जो कोण आयकना देवाचें उतर आनी तुमी आयकतात तुमच्या मदें तांच्या मदें आनी तुमचे मदें कांय डिफरन्स ना. डिफरन्स केन्ना आसतलें फरक केन्ना आसतलो जेन्ना तें उतर जें आमी आयकता तें पाळटा. आमी बिश्टें उतर आयकलें रितीराक गेले बुधवाराचेर बुधवार आयलें आनी तें उतर आयकलें पूण तें उतर पाळूंक ना जाल्यार जो लोक देवाचें उतर आयकना आनी आमी जी उतर आयकून तें उतर करिना तांचे मदें कांय डिफरन्स ना. कांय डिफरन्स ना. ताका बिश्टें म्हणलें आमी सोमी म्हणलें आनी उतर आयकलें एका कानान आयकलें दुसऱ्या कानान सोडलें कसलोच फायदो जावचो ना आमकां. पूण आयकात हांव जें कितें सांगता तें देव जावन आसा एक बरो देव. तुमी देवाचें उतर आयकलें देवाचें उतर पाळलें म्हणून
देखून तुमकां बरें खूब बेसांव मेळ्ळी म्हणून अशें न्हय. देव जावन आसा बरो, तो आपलो पावस बऱ्यांचेर आनी वायटाचेर घालता. कितें घडटा जाणां भाव भयणीनो, जेन्ना आमी उतर पाळिना, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलना, सैतान आमचेर आड येवचो ना. सैतान आमचेर आड येवचो ना. तो जाणो तुम्ही उतर पाळिना, तुम्ही टाइमपास करतात म्हणून. सारखें? आणि आता ह्यो संवसाराच्यो वस्तूंनी तुम्ही कितली बुडटेल्यात की आता तुमकां वेळ आसचो ना देवाचें उतर आयकोपाक, देवाचें उतर पाळपाक, देवाचें उतर शिकपाक, देवाचें उतर करपाक. आणि ह्या संवसाराच्यो वस्तू तुमच्या जिवितांत बऱ्यो आसतल्यो. पण सैतान असो जाणो तो एकदम फोटीन. जेन्ना सगळें तुज्या जिवितांत बरें चलता, तूं आतां उतराचेर पयस आहा तेन्ना तो येतलो आनी तुज्या जिवितांत अशें निसंडन करतलो ताका खुशालकाय भोगता. जेन्ना तूं देवाच्या उतरान नाय आनी तुका आतां कसलीच इम्युनिटी ना, कसलेंच प्रोटेक्शन ना, पूण तुका त्रास करपाक पयलो पयलो तुका सगळें दाखयतलो. तुका सगळें बरें मून दाखयतलो, सगळो संवसार दाखयतलो, सगळें बरें दाखयतलो, सगळें तुका भांगार दाखयतलो. देव जावन आसा बरो, तो केन्नाच वायट करचो ना आमकां. सैतान एक दीस आमी उतरान पळयता म्हणून तो आमचे अशें निसंडन करतलो आनी आमकां सामको जमणीचेर सामको काबार करून वयतलो. कित्याक ताका खुशालकाय भोगता लोकांक अशें करपाक. आनी देखून म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या मोगाळ प्रितीमेच्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां गरज फकत सोमया म्हणून आमकां फोटोवपाक न्हय, पूण आमकां गरज ते सोमया म्हणून ताचें उतर पाळूंक. स्वर्गीच्या बाबाची खोशी करून, स्वर्गीच्या बाबाची खोशी म्हणल्यार देवाचें उतर आनी स्वर्गीच्या बाबाची खोशी एकूच. ते उतर पाळूंक. जेन्ना आमी उतर पाळटा, वय लोक आमचेर आड येतलो, सैतान येतलो आमचेर त्रास करपाक. उतर हा म्हणून, जेजू आमच्या बरोबर हा म्हणून आमी सदांच जैती कोण जातले. आता आमचो संबंध देवाशी गोड जाता म्हणून आता जेन्ना सैतान येतलो आमी देवाच्या उतरावरी पवित्र आत्म्या उदेशी सदांच जैतीवन आसतले आनी एक दीस स्वर्गीचें सूख भोगून आमी पावतले. खूब लोक कितें करता जाणाय, देवाच्या उतरान ना, देवाची काक करता, कोण मागणी करता. ब्रादर रिपोर्ट सांगलो म्हाका दोतोरान की अशें जालें तशें जालें. हांवें सगळ्या लोकांक मागणी करपाक सांगलें, सगळ्या लोकांनी मागणी. ब्रादर आतां हांव बरो जालो, हांव गोवायकी दिवपाक आयला. कितें उतर ना ना काय उतर बी काय नासलें. लोकांनी म्हजे पासत मागणी केले आनी हांव बरो जालो म्हणून गोवायक दिलें. आतां कितें करतले, उतर शिकतले? कितें उतर शिकोवंक जाय, आतां बरो जालो न्ही हांव पिकनिकेक येतलो, आतां सोरत येतलो, हांव म्हाका म्हजे भशेन जें करूंक जाय तें हांव करतलो. कितें करतलो हांव बरो आहा आतां बार्रान येतलो. पयलो हांव बार्रान सकाळीं वयतलो, आतां सकाळीं ना सांजचो वयतलो. आतां बरो आहा. ही जावन आसा गोवायकी आमची. जाता असली गोवायकी आसता? ब्रादर हांवें 5 वर्सां पयलीं पुर्तुगेज पासपोर्ट एप्लाय केल्ली. 5 वर्सां कांय जालें ना. 2 दीस पयलीं पुर्तुगेज पासपोर्ट येयली म्हजी. आतां हांव पुर्तुगेज, ही म्हजी गोवायकी. ही म्हजी गोवायकी. आनी गोवायकी कितें? पुर्तुगेज पासपोर्ट मेळ्ळी म्हणून. अरे कितें उतर मागताले? उतर हांव मिसाक येतलो आयताराचो. सदां हांवें तेच केला. आनी ही जावन आसा म्हजी गोवायकी. अरे सोमन ना तुजो जेजू. ब्रादर पळय, हांव केन्नाच मीस चुकोना आयताराच्या. आनी सदां काल हांव म्हजो तेर्स करता. आनी आतां तुवें म्हाका सांगलें म्हणून बुधवारा दीस पासून हांव येता तें उतर आयकोपाक. तूं म्हाका शिकयता तें हांव बरे भशेन आयकता. ही जावन आसा आमची गोवायकी. भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन. आमी जेजू सोमी म्हणलो आमी स्वर्ग राज्यान भितर सरतले ना.
आमी चलता ना इश्ट ताका सोमी सोमी म्हणलो आमी सदांकाल मागणे केले सोम्या बापा उता जेजू तुमकां दिसता आमी स्वर्गीच्या राज्यात भितर सरले आमी म्हणटले म्हज्या जिवितांत कांय फाल्त ना सगळें बरें आहा सगळें आमच्या जिवितांत बरें आहा भुरगीं शिकतात गोरकाराक सर्वीस आहा आमचे दिसपट्टो गिराज आमकां मेळटा सगळीं आमी कितें वायट मनशां आमी कितें काय वायट करिना पूण तूं तुजें मागणें जावन आसा जेजू सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय हें मागणें आमचें केन्ना जाता आनी आमी तो कितें आमकां सांगता तें आमी केन्ना आयकलां काय म्हज्या भाव भयणीनो हांव विचारता प्रश्न हो प्रश्न आमी केन्ना विचारला देवाक आनी तो केन्ना आमकां आमी कितें केल्लें जाय आमी केन्ना आयकलां काय आयकलां ना ब्रदर तर आयज म्हजे भाव भयणीनो हें जावनी आमचें मागणें हें खरेच भाशेन काळजांत घालून हें जावनी आमचें मागणें बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं सगळीं आमी म्हणुया दोळे बंद दवरुया आनी हें मागणें करुया म्हणात म्हजे बरोबर मोगाळा बापा मोगाळा बापा हांव तुका आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता हांव तुका आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता ह्या वेळा पासून ह्या वेळा पासत ह्या दिसा पासून ह्या दिसा पासत बापा बापा तुवें तुज्या एकल्याच पुताक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत म्हजी सोडवण करूंक म्हजी सोडवण करूंक तुवें धाडलोय तुवें धाडलो आनी जेजू आनी जेजू त्या खुर्सार मरोन त्या खुर्सार मरोन तुजें रगत वारून तुजें रगत मारून म्हाका एक नवी रचना केल्या म्हाका एक नवी रचना केल्या हांव तुजेर बावार धरून हांव तुजेर बावार धरून हांव एक नवी रचना जाल्या हांव एक नवी रचना जाला आनी तुवें म्हाका आनी तुवें म्हाका जो पवित्र आत्मा दिलाय तुजो पवित्र आत्मा दिलाय आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आनी पवित्र आत्म्या उदेशी तुजें उतर म्हाका शिकयलाय तुजें उतर म्हाका शिकयला बापा बापा आयजथान हांव एक निचोव करतां हांव एक निचोव करतां तुजें उतर शिकोंक तुजें उतर शिकूंक तुजें उतर सजमूंक तुजें उतर सजमूंक तुजें उतर म्हज्या काळजांत रिगून धरूंक तुजें उतर म्हज्या काळजांत रिगून दवरूंक तुजें उतर दिसपट्ट्या जिवितांत पाडूंक तुजें उतर म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडूंक आनी तुजी खोशी आनी तुजी खुशी तुज्या बापाची खोशी तुज्या बापाची खुशी म्हज्या जिवितांत करूंक म्हज्या जिवितांत करूंक आनी बापा आनी बापा जेन्ना हांव जेन्ना हांव आयज ह्या वेळार आयज ह्या वेळार हो निचोव करतां हो निचोव करतां हो थाराव घेतां हो थाराव घेतां हांव तुका पयलोच आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दितां हांव तुका पयलेंच आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दितां कित्याक तुवें म्हजें मागणें आयकलें म्हणून कित्याक तुवें म्हजें मागणें आयकलें म्हूण आनी तुजी खोशी आनी तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत करूंक म्हज्या जिवितांत करूंक तुवें म्हाका आदार दिलोय म्हणून तुवें म्हाका आदार दिलोय म्हूण आर्गां तुका जेजू आर्गां तुका जेजू दिनवास तुका जेजू दिनवास तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू आयजतान बापा आयजतान बापा हांव तुजें उतर आयकतलों हांव तुजें उतर आयकतलें जेन्ना हांव मागणें करतलों जेन्ना हांव मागणें करतलें त्या वेळार त्या वेळार हांव तुका हो प्रश्न विचारतलों हांव तुका हो प्रश्न विचारतलें सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय हांवें तुका कितें केल्लें जाय आनी तूं म्हाका आनी तूं म्हाका तुज्या प्रश्नाचो जबाब म्हज्या प्रश्नाचो जबाब दितलोय म्हणून दितलोय म्हूण खात्री म्हाका आसा खात्री म्हाका आसा हांव तुका पयलोच आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दितां हांव तुका पयलेंच आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दितां कित्याक तुवें म्हजें मागणें आयकलें म्हणून कित्याक तुवें म्हजें मागणें आयकलें म्हूण आनी हांव तुजी खुशी करपाक आनी हांव तुजी खुशी करपाक तयार जाला म्हणून
तयार जाले तोयाच्या नावान येशूच्या नावान जेजूच्या नावान आमेन 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 त्या भाव भयणीनो आम्ही काळजान ठाण हे मागणे केला जाल्यार आम्ही टीव्ही पळयता जाल्यार आमी रांदता जाल्यार आमी हांगा ह्या क्लासीन आमी ओगी रावन म्हणला ते आमी आयकलां जाल्यार आमकां केन्नाच ह्या मागण्याचो फायदो मेळचो ना आमी काळजांतल्यान खतखत्यान आमी हे मागणे केला जाल्यार त्यो त्या मागण्याक विश्वासी आसतलो ह्या आमच्या बुधवारा क्लासीक हांव जाणो केन्ना आमी क्लास केल्ले 2-2.5 वर्सां पयलीं 25, 30, 35 लोक येतालो हांव जाणो आतां फकत 5, 6 आतां आमी सुमार 9 जाणां आसलीं 10 जाणां आसलीं देवाक नाका 30, 25, 100,000 लोक नाका ताका जाय फकत 20 लोक जाय जे कोण आयकतले उतर ते उतर पाळटले आनी फुडल्या बुधवार दीस येवन आपली गोवायकी दितले कित्याक आमकां जाय आमच्या बापाची खुशी केन्ना आमी हे मागणे आमी खरेंचपणी काळजांतल्यान केला जाल्यार देव आपल्या उतराक विश्वासी तो हे भरून हाडटलोच आमच्या जिवितांत हातून आमी कितें करतले आमी टायम पास करतले आमी आमकांच फटयतले आमी समजतले की आमी आयल्या म्हणून बुधवारा दीस आमी कितें हे उतर आयकलां मातसो थोडो तियात्र केला आयकलां पळयला म्हणून आमी दिसतले की आमी 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 खरेंच सुभागी पूण आयजतान जे आमी मागणें केलां सायबा तूं हांवें कितें केल्लें जाय कितें म्हज्या जिवितांत फाल्स आसा कितें म्हज्या जिवितांत हांवें सारकें करूंक जाय कितें जाय तुका म्हज्या जिवितांत तुजी खोशी करपाक म्हाका तुजी सोजवण घे आयज हे प्रश्न घाल आनी ओगी राव आनी देव तुका उलयतलो तो सदांच विश्वासी असलो प्रश्न आमी विचारीत जाल्यार ताका तो सदांच जबाब दिता आमचे मागणे जावन आसा कितले मागणे दी तो जाणो आमकां कितें जाय तें आयजतान आमी मागणे अशें करुया सायबा हांवें कितें केल्लें जाय हें जावन न्ही आमचें मागणें हे आमचें मागणें आमी काळजांतल्यान केलां जाल्यार तुमी पळयात आयज रातींतान आयच्या रातींतान फुडल्या बुधवारा दीस पर्यंत तुमी पळयत जाल्यार कशे भाशेन तो तुमचे कडेन उलयतलो कशे भाशेन आपली खोशी तुमच्या जिवितांत करपाक तो तुमकां दाखयतलो आनी कशे भाशेन तुमचें जिवीत कशें बदलतलें तुमची फामील कशी बदलतली आनी सगळें तुमच्या जिवितांत कशे भाशेन देवाचें खरेंपण पावतलें आनी सैतानाक वेळ आनी ताका कसलोच टायम मेळचो ना तुमच्या जिवितांत येवपाक त्रास करपाक कित्याक जेजू आनी ताचे आंज बडवे तुमकां राखून दवरतले आमेन आमेन जेजू आमेन जेजू कारता जेजू जेजू कारता जेजू कारता कोणाकू कितें प्रश्न आहा प्लीज गॉड कोणाक प्रश्न आसा जाल्यार आयज वेळ हा आमकां कसल्याक प्रश्न आसा जाल्यार कितें विचारूंक जाय कसलें आमकां क्लॅरिफिकेशन जाय आमकां कसलें दुबाव आहा जाल्यार आमकां कसली घोवायकी दिवंक जाय जाल्यार आमच्यान ह्या वेळार वेळ काडूंक जाता तर आमी कितें जाता आमचें पयलो आमचो घोवायकी दिवपाचें आमचें चलता मागीर 9 वरां जाता आमी क्लोजींग प्रे करता जालें काबार आयज आमी जें देवान आमकां पवित्र आत्म्यान सांगलां खरेपणी आमी मागणें खरेपणी काळजांतल्यान केलां जाल्यार आयज ताची खोशी करपाक आयज आमकां कसलोच दुबाव आसा जाल्यार आयज आमी तो प्रश्न विचारुया एकामेकाक आमी आदार करुया कशे भाशेन आमी जेजू सारकी जावपाक ताची खोशी करूया आमेन प्लीज गॉड ब्रदर ते हा न्हू द्यागे उतर आस्क एंड यू शॅल रिसीव सो मुगे जायत पाट फोकस तेजेर वयतालो आस्क मागपाचो बट आज तुवें आज बरे भाशेन सांगिल्लें ब्रदर की फकत सुम्या म्हणटाय ती जायना बट देवागे उतर पाडपा जेंचे भाशेन तुवें तो स्क्रिप्चर घेवचोय पयले देव म्हणटा की आपल्यागे उतरान रिगून राव आनी मागीर द रेस्ट शाल बी एडेड ऑन टू यू
सो प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. आनी तो तें कितें जाता, आमगे स्थितींत फकत आमकां कितें जाय तेजेरी वयता, लायक यू नो आमी थिंगा ट्रॅप जाय नुताय, रादर देन आस्किंग गॉड, गॉड वॉट यू वॉन्ट मी टू डू, तेजे फोकस वचना. कित्याक आमगे गोरज इतली जाताय की आज हें जाय, आज हें जाय, लायक यू नो अन लायक यू नो कंटिन्युअस, लायक इट जस्ट द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. म्हणटा यू नो ते भाशेन आज एक जालें, फाल्यां एक जालें, लायक वी आर तितूनू हाय. प्रेज गॉड. आमकां देवा कडसून कितें मेळ्ळें आमी हात गोवायकी दिले सारकें बरें आहा. आमच्या गोंयांत आमी बरी नासली, हय. पुर्तुगेज पासपोर्ट मेळवली, शेजाऱ्याक आमी कितें अशें केलें, हें सगळें बरें आहा. पूण आमचो प्रश्न आतां आमी आतां आमच्या देवाच्या आमचो संबंद देवाशी जेन्ना वाडत वेता पळय, जेन्ना आमी कॉमेस करता जेजूचे शीश जावपाक वा देवाच्या उतरान आमी येता तेन्ना हें दुखतालें, जेजूच्या गांयांनी हांव बरी जालें. सायबा म्हाका एक प्रमोशन जालें, म्हज्या परकाराक भायर वचोंक जालें, ताणें सर्वीस दिली, बरें आहा. ही सगळी गोवायकी जाली. पूण हें सगळें तुका मेळ्ळ्या उपरांत आतां तुजो संबंद, तुजें शिकप देवाचें उतर, ताची जाणवाय वाडोवंक, आतां ताची खोशी करूंक, तो कितें तुज्या जिवितांत विचारता करपाक, ताचेर आमी केन्ना नियाळ केला? आमचे मागणे फकत म्हाका पेकोणी मेळ्ळी, म्हाका प्रमोशन मेळ्ळें, म्हाका पुर्तुगेज पासपोर्ट मेळ्ळी, म्हाका भुरगें जालें, हांव सासूमांय जाली, हांव शामाय जाली, म्हजी ती प्रॉपर्टी केस जाली. हें सगळें बरें आहा. पूण आमी भाव भयणीनो फकत आमकां कितें मेळना तें ताचेर आमी गोवायकी करता. पूण आमची गोवायकी कितें, सायबा ह्या शेजाऱ्याक इतलो मनीस आसलो, इगोर्जेक वचनासलो, पूण हांव ताचे पासत मागणें करताली. आनी कितें जालें जाणा ब्रदर, एक दीस कितें जालें, तो खूब त्रासान पडलो, तो खूब बरो नासलो, तो केन्नाच आमचे कडेन उलयनासलो. पूण हांव ताच्या दारार मारली, गेली ताच्या घरा, हात दवरलो, ताचेर मागणें केलें, तो आतां बरो जालो, तो आतां देवाचें उतर आयकोंक येता, तो आतां मिसाक वेता, तो इगोर्जेक वेता. आतां ही जावन आसा एक बरी गोवायकी? प्रेज गॉड. हांव विचारता, ही जावन आसा एक बरी गोवायकी? हय ब्रदर. एक ओत्मो साल्वार जालो, जो घरा बसोन फकत टाइम पास करतालो, आतां तो बरो जावन देवाचें उतर आयकोन तुवें पुरगूट केलें तें उतर, आतां आमी चिंतता फकत ताजो ओत्मो पुरगूट करून साल्वार जालो. पूण जेन्ना तो बदललो, ताची आख्खी फामील बदलतली, ताजी भुरगीं बाळां बदलतली. तो आतां ज्या लोकां बरोबर संबंद दवरतालो, लोक म्हणटालो हो टॉमी हो जॉनी असलो मनीस जाल्यार देवगेर कितें जालां न्ही, बदलला मरे, आतां इगोर्जेक वता, आतां सर्वीस करता, आदार करता लोकांक, सामको बदलला. अरे ताका बदलला जाल्यार देव आमकांय बदलतलो म्हणून आमकां खात्री आहा. अरे टॉमी कितें जालां रे तुका? अरे कितें सांगू रे, ती फातिमा रे, तुजी शेजारी, हांव बरो नासलो जाल्यार ती येयली आनी म्हजे कडेन मागणें केलें, आतां बरो जालो म्हणून आतां उतर शिकता, आतां हांव इगोर्जेक वता, आतां म्हजें जिवीत नवें जालां. अरे ती फातिमा खंय आहा? तुजो एड्रेस म्हाका दी, नंबर दी. आतां फातिमा कडेन लायन लागल्या, तिजो कन्सल्टेशन लायन लागल्या तिजो. फातिमा आयकता? हय ब्रदर. जेजू कारता. सकाळी उठून तिचो फोन रिंग जाता, ती म्हणटा म्हाका 10 वरांचेर अपॉइंटमेंट आहा, 12:30 फ्री जातली. नो प्रॉब्लेम, 12:30 या तूं. एक वस्केली देवाची खोशी, एक वस्केली देव कितल्यो वस्तू उक्त्यो करता. पूण आमी ती ल्हानशी वस्त जी आहा ती आमी केल्या काय? आमी ती ल्हान वस्त दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक केल्या काय? पयलीं आमीच उतर पाडुया, पयलीं आमीच तें उतर करुया, आमीच एक जोयतीवंत जिवीत जियोया. जेन्ना आमी ती जियेता, दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता, कितल्या लोकांक पवित्र आत्म्याच्या आदारान, जेजूच्या आदारान आमी तांकां जिवीत दितले, तांकां आमी जेजूच्या राज्यान भितर सरोंक दितले, कितल्या आत्मे आमी साल्वार करतले. कित्याक हो प्रश्न आमी विचारलो जेजू, सायबा हांवें कितें तुका केल्लें? What do you want me to do? Amen. Amen. Praise God. कोणाक विचारूंक जाय कितें?
प्रश्न तुमकां विचारूंक जाय. भाव भयणीनो, आमी हो प्रश्न केन्नाच विचारूंक ना जाल्यार वा आमी केन्नाच हे चिंतूंक ना जाल्यार अशें आमी विचारूंक जाय. ताणें हांव सदांच चिंततां. पयलो जेन्ना हांव देवाच्या उतरांत नासलो तेन्ना हांव म्हजेंच कोत्तालो. वय हांव इगोर्जेन वेतालो, खूब सर्वीस कोत्तालो. युकरिस्टीक मिनिस्टर, लेक्टर, पॅरिश कावन्सल, खूब वस्तूंनी आहलो. पूण हांव देवाची खोशी करिनासलो. इतलो वावर करून हांवें केन्नाच देवाची खोशी करूंक ना. कित्याक हांव म्हजेंच कोत्तालो, म्हाजी शाबासकी मेळपाक. पारबीगार म्हणटालो, आरे तो विन्संट जाणा ताणें कितलो आदार केला, आनी हांव मागीर पळयतालो लोकांक. भुरगीं म्हाका पळयता, डॅडी पळय रे तुजें नांव काडलें. हांवें देवाची खोशी केल्ली, हांवें म्हजो कॉलर टायट केल्लो. आतां पळयात, हांव कसो दिसता आतां? कसो दिसता आतां? पयला म्हाका म्हजो कॉलर मातसो लूज केला हांवें. पयला तुमी कसो दिसता तो? बरो दिसना? बरो दिसता ब्रदर. मागीर कोणाचो कॉलर टायट जाता तो एकदम बरो दिसता लोकां मदीं. पूण देवाक तसल्या मनशाक मानना. ज्या दिसा हांव देवाक म्हणटा, सायबा हांवें तुका कितें केल्लें? तुका कितें जाय हांवें केल्लें? हांव म्हजी खोशी करूंक सोदना, तुजी खोशी. आनी जाणय, जेन्ना हांवें हो प्रश्न विचारूंक लागलो देवाक, सायबा हांवें कितें केल्लें जाय? सुमार 2.5 वर्सां ताणें म्हाका कांयच सांगूना कितें करपाक. कित्याक तो म्हाका शिकयतालो. हांव फकत शिकतालो. बसतालो, 15 वरां, 25 वरां शिकतालो उतर. परगट करिनासलो. बिश्टो वाजयतालो. टिंग टिंव 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 टिंव. परगट करपाचें कमेंस करूंक नासलें. तर तो म्हाका शिकयता. शिकयल्या उपरांत तो म्हाका सांगूंक लागलो, आतां शिकलें म्हणलें मातशें तुजी तकली आतां बरी जाल्या मरे, बरी व्हडली जाल्या आतां, खूब वस्तू जाणय मरे तूं. आतां पाळपाचें काम कोणाचें? आमचें. पाळपाचें काम कोणाचें? आमचें. आतां उतर कर आतां. कमेंस कर. कमेंस कर. हा, आतां उजो येवंक लागलो. उजो. तुम्ही जाणो उजो म्हणजे कितें? खूब उजो. हांव डिप्रेशनान गेलो. खूब त्रास येयले. खूब त्रास. उतर घट धरलें. उतर घट धरलें. हांव जाणलो की तो म्हजो मोग करता म्हणून. शी मेळनासलो मोग करता म्हणून. उतर घट धरलें. आतां उतर घट धरलें म्हणून आतां म्हजो भाव वाडलो. जो सैतान म्हाका त्रास करपाक, कित्याक परीक्षा आसली. सामकी कोडी परीक्षा आसली. उज्याची परीक्षा आसली. डिप्रेशनान गेलो. अशें दिसतालें की आत्महत्या करूंक जाय. म्हाका जिवंक नाका. उजवाड म्हाका दिसना. इतलें डिप्रेशन. अशें दिसता की कांयच, सगळो इतलो खुशालकाय, सगळी फामील म्हजी म्हाजेंच कित्याक अशें जाता? कित्याक म्हजे तकलेन इतलें हें आहा. उतरान घट धरून रावलो. जेन्ना उजवाड म्हाका मातसो दिसोंक लागलो, हांवें तो उजवाड पळयलो आनी हांवें देवाक जेजूक सांगलें, सायबा तुवें म्हाका तो उजवाड दाखयलाय म्हणून तूं म्हाका कितें सांगताय तें आयज ताना करता. सर्वीस सोडली. काम सोडलें. सोडलें काम. फकत 50 वर्सांचो, 52 पासून जाणा. 8 वर्सां, 32 वर्सां काम करून इतलें एक्सपिरियन्स जाल्लें. हांवें देवाक सांगलें, आतां आनी तो म्हाका लागलो, आतां सर्वीस करपाचें बंद कर. आतां म्हजें उतर पाडून, म्हजें उतर प्रगट करून आतां वच. भुरगीं ल्हान. अजून पासून एकल्यान पासून ग्रॅज्युएशन करूंक नासलें. ल्हान भुरगीं. झाडां, पयशाचें झाड आहा, हालोवन न्हतेलें सगलें. जेन्ना तो सांगता कर, हांव कितें सांगता तें कर. हांवें म्हणलें, वय सायबा तुवें सांगलां तें करता. हांवें आतां उजवाड पळयला.
आणि हांव तुमकां सांगता देव इतलो विस्वाशी हम्म. अजून पासून कांयच ताणें फाल्त आमच्या जिवितांत केलें. जेजू कारका तो तुका सांगतलो कर म्हणून तुका तुका रडयतलो तो, ना प्रेज गॉड तुका भिकाऱ्या भाशेन भीक मारपाक धाडटलो, ना ब्रदर तुका देवाचें उतर पोरगोट करूंक दुसऱ्यांक थंयसर सांगपाक अरे जाणय आतां देवाचें उतर पोरगोट करता, तुमी मातशें प्रिचराक पयशे दुडू दिवंक जाय, मातशें देवाचें उतर सांगता तुमी दिवंक जाय म्हणून अशें कसल्यो वस्तू हांव पोरगोट करता. ना हं. प्रेज गॉड जीसस हांव फकत ताचें उतर पाळटा पूण तो कशे भाशेन आमकां आमचो कुयदाद करता, कशे भाशेन तो आमकां पळयता, तो जावन आसा म्हजो पाय, तो म्हजो जावन आसा म्हजो आपुरबायचो आब्बा पाय, आब्बा फादर. तो सगळें बरेंपण, बरी सावड, भुरग्यांचें सगळें बरेंपण सगळें पळयता. त्रास येना? येता येता. येस प्रेज गॉड धुमाडो येता? हो येता. प्रेज गॉड परीक्षा येता? होय परीक्षा येता. सामकी कोडी परीक्षा येता. थँक यू जीसस एक फाटी हांगा सोसायटीन मार पासून खाला. 7 स्टिचीस पडल्या म्हाका हांगा हातीचेर. पण भाव भयणीनो, जेन्ना तो हा जें उतर आमच्या काळजान हा आनी हांव ताका सदांच सांगता हांवें तुका कितें केल्लें जाय, तो जाणो म्हज्यो गरजो. ताणें सांगलां तुज्यो गरजो कितें आहा त्यो हांव पयलोच जाणो, सगल्यो तुज्यो गरजो हांव पावयतलो. तो आपल्या उतराक विस्वाशी. विस्वाशी प्रेज गॉड आपल्या उतराक विस्वाशी. आयज जे आमी मागणे थोड्या वेळा पयलीं आमी केला ते सायबा आमच्या मागण्यांनी आमी विचारुया. सायबा हांवें तुका कितें केलें, ज्या भाशेन सालून म्हणलें आतां तो तेजे उपरांत तो पावलू जालो, तेजो बातीस जालो, ताका पवित्र म्हणलो, सालू जालो पावलू, ताणें देवाचें उतर बरयलें. आयज तर आमी आमचे मागणे तशेंच करता. सायबा हांव जाणो म्हज्यो गरजो ज्यो आहात त्यो तूं जाणय, म्हाका कसलीच गरज ना. आनी तुजें उतर म्हणटा माग आनी तुका मेळटलें. हांव जाणो तुजें उतर पडलें मागत जाल्यार म्हाका मेळ्ळेंच म्हणून, कित्याक तुजें उतर म्हज्या भितर आसा. हांव तुजें सवें आहा, तुजें उतर म्हजें सवें रिगून आहा, देखून तुज्या उतरा प्रमाणे हांव मागणें करता. हांव एक तुका प्रश्न विचारूं, हांवें तुका कितें केल्लें जाय म्हाका सांग सायबा. तूं जावन आसा म्हजो सोमी, तूं म्हजो जावन आसा म्हजो पात्रांव. तूं सांग म्हाका हांवें कितें केल्लें जाय. इतलीं वर्सां हांवूच पात्रांवालो, हांव तुका सांगतलो कितें करपाक जाय तें. अशें कर, तशें कर, तशें कर, तशें कर. आयज तर हांव सगळें बंद करता. तूं म्हाका सांग हांवें कितें केल्लें जाय. तूं म्हजो पात्रांव जा, तूं म्हजो सोमी जा. आनी पळय कशे भाशेन आमचें जिवीत बदलतलें, कशे भाशेन आमी फळां दिवंक पावतलीं, कशे भाशेन आमी कितल्या लोकांक सर्गीच्या राज्यांत आमंत्रण दिवपाक पावतलीं. एक दीस हो जो मुकूट तो आमकां दितलो, तो कोणच आमच्या कडसून चोरूंक व्हरूंक पावचो. येस प्रेज गॉड आमेन. आमेन जेजू जेजू घाल, कारका प्रेज गॉड जेजू घाल. क्लोज करूया न्हू ब्रदर. कोण क्लोज करूया. कोणाक आनी कोण प्रश्न ना जाल्यार कोणाक विचारपाक ना जाल्यार ओके ब्रदर प्रेज गॉड थँक यू जेजू घाल. जेजू कारका. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोव मोगाला बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या तुका आर्गां मोहिमा आनी दिनवास बापा. बापा तुका आर्गां हे आयचे शिकोवणे पासत, पवित्र आत्म्या तुका आर्गां दिनवास. बापा तुजें उतर उजवाड आनी दिवो आमच्या पावलांक. प्रेज गॉड. बापा आयज मागण्या वयर आमकां भावान आयज आमकां मागण्या वयर शिकोवन दिली. कोण भाशेन मागणें एक भासाभास आनी म्हजें मागणें जावंक जाय देवा उतरा प्रमाणे. कोण भाशेन आमी जेजू सवे आमी चिटकून रावंक जाय. फकत सुम्या म्हूण आमी स्वर्गा राज्यांत भितर सोडची नात, पूण फकत बापाची खुशी करतात ती स्वर्गा राज्यांत भितर सोडटली.
ओय बापा आयज आमचो प्रश्न जावन दी बापा हांवें तुका कितें केल्लें जाय आनी तुका बापा मानता तसलें जिवीत जिवंक पवित्र आत्म्या आमकां आदार कर हे मागणें आमी कोता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.